समड आणि सावाला. फादर स्वामी जेजू क्रिस्त कुर्साचेर मरण पावलो आणि ताणें आमची कुर्सा मरणावर मी सोडवण केली. देखून आमकां कुरीस म्हणटा आसतना आमकां सोडवणेचे हातेर आनी मस्त अभिमान. देखून कोणें कुर्साक अपमान केल्यार उदाहरणाक 2008 इसवेंत क्रुसिफिक्स ही माज फुटयली आनी तवळ क्रिस्तांव मस्त भोगले. कित्याक म्हळ्यार हे आमचे पातयेणेचे केंद्र आनी त्या देखून कुर्सा कोणें अपमान केला आमकां मस्त दूख भोगता. तशें आसता आसतना आमी थोडे फावटी इगर्जीन पळयता आदल्या काळार खंयच्याय कारणां लागून फिरगेजेक आदाय जावच्या की पुरो कुडी निकेपिल्ले आनी ताज्या मागीर मार्बल फातर घालून थंयसर कोणाक निकेपिला अशें म्हण सांगून तो थंय मार्बल फातर घाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. आनी जाल्यार मार्बल फातराचेर त्या मनशाचें नांव आसता पूण कांय आसता म्हळ्यार कुर्साचो गुर्ती थंयसर कांतेलो आमकां पळोवंक मेळटा. आमी सकाळी मनशां इगर्जी येता आसतना सोलोन गेल्ले बरी त्या फोंडा वयल्यानी सोलोन येतात लोक. कुर्साचो गुर्त आसा ताज्या वयल्यानी सोलोन येतात. आतां तशें म्हणटा आसतना घरांत ह्या इगर्जींत कुरीस उमकाळून आमी मान करता आनी तोच संकेत गुर्त हांगासर फोंडाचेर आसा अशें म्हणटा आसतना ते आमी कुर्साक अपमान केल्ले बरें जायना की ह्या मार्बल फातरार आलो कुरीस गुड्डावन येताना. सवाल बारी काले म्हणटात इंट्रस्टींग म्हणयात फादर. तुमी सुरवेर सांगल्यो संगती कुर्साचो महत्व आमकां आनी कुर्साक आमी मान करूंक जाय हे आमी सक्कड करता आनी करनासा. कुर्साक अपमान कशें करयेत उतरांनी आनी कर्णेनी. हांगासर तुमी दिल्लो दाखलो कुर्सा वयल्यान आमी चलचें या कुर्सा वयर गुड्डावचें म्हणून. तुमी तुमच्या सवालांत सांगलें एक विशय कुरीस आनी एक विशय कुर्साचो गुर्त. आतां कुरीस म्हणटा आसतना कितें क्रुसिफिक्स आमी म्हणटा ती एक आपडोवंक जावची वस्त आनी रुखाची या हेर वस्तूंनी केल्ली तसली मानाच्या जाग्यार आमी दवरता. आतां फोंडा वयर आसचो कुर्साचो गुर्त आनी कितें आमी क्रुसिफिक्स ह्या आल्तारीर दवरचे ह्यो दोन दुसरे संगती. आतां फोंडा वयल्या कुर्साच्या गुर्ताक आमी अपमान करयत गी. कुर्साचो गुर्त या कुरीस खंयी आसल्यार आमी कोणें अपमान करूंक नजो. आनी कशें उद्देशपूर्वकी अपमान करच्या उद्देश दवरून आमच्या कर्ण्यानी आनी उतरांनी आमी जर करता तें आमकां बांदता आमी जबाबदारी जाता त्या आमच्या कर्णेक. पूण ही गरजेन कितें फोंड आसा आनी फोंडाचेर नांव बरयलां मार्बल घाला आनी ते कुर्साचो गुर्त आसा. आतांच्या परिस्थितींत देवशास्त्रा प्रकारी लितुर्जी प्रकारी आनी हे रितीनी तशें करूंक चड उत्तेजन दिनात. आदी एका टायमार तुमी सांगिल्ल्या उद्देशाक या हेर उद्देशाक लागून केल्लें आसा पूण आतां कोणी ताका कितें एनकरेज करनात ताका प्रोत्साहन दिनात. कारण इतलेंच तुमी सांगले प्रकार कितें जाता म्हळ्यार एका मागण्याचो जागो देवाचें उतर आयकोनसो आनी आमच्या आत्मीक रितीन आमकां पोशण दिवच्या जाग्यार आमी खुरीस एका जाग्यार आसून थंय मात्र ताका गुमान दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आतां चिंत्या येदोळूच इगर्जेनी आसा. आतां आमी कितें करचें फोंडा वयल्यान उडोवन धांवचें गी या ताचे वयर कार्पेट घालचें गी या पांय सुकोवन चलचें गी म्हणलें सवाल येता. हांव चिंता त्या मट्टाक आमी देवाचें म्हणून ना. कित्याक म्हळ्यार आमी जर सुकोवन हें कळीत नासतना ताचे वयर चलोवन गेल्यार आमी कुर्साक उद्देशपूर्वक अपमान केल्लो बरी जायना. कित्याक म्हळ्यार तो कुर्साचो गुर्त आमकां कळीत आसा. आमच्या काळजा मनांत जेजूक जावं कुर्साक जावं अपमान करचो उद्देश ना. सुकोवन गुड्डायलें देखून फाताक जालें हांवें जेजूक अपमान केलो गे म्हणल्यार चिंतपान जियेचें म्हणना. पूण कितल्या मट्टाक जाता त्या मट्टाक त्या इगर्जेंत कशी मांडावळ असल्या जाग्यांनी चलोवंक वचोन जायतले बरी या कार्पेट घालून गी या हेर रितीनी गी आमी करी येता. मस्त कडेन तशें आशिल्लें फोंड काडून दुसऱ्या जाग्यांनी दवरचे बरें केलांत. कारण एक कारण हें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार इगर्ज पवित्र जागो आनी हर एकल्याचें गुमान इगर्जेंत सँक्च्युअरींत आसच्या कुर्सांतय आनी कुर्सा फाटल्या त्या गुर्तांतय आसूंक जाय. देखून असले संदर्भ आनी मुखार येवचे नात कित्याक आमी कोणी करना. येदोळूच आसा जाल्यार
असले खंयच्यो ल्हानश्यो वाटो करन हें करयत पूण कोणेय चुकोन कळीत नासतना कांय वसोचें पडलें चलचें पडलें तें पाताक म्हूण धरूंक जायना कोणें कितें म्हळ्यार उद्देशपूर्वकी हातूंत जेजू आसा आनी जेजूक हांव अपमान करता म्हणून करिना देखून पातकाकाल तें बांदिना म्हणून सांगयत आनी कोशेटदांत आपल्या कंतिविने जियेत म्हणून सांगयत. ओके ओके पूण खंय साध्य आसा थंय असलें एक आडावचें तसलें कितें परिहार करूंक साध्य जाल्यार भोव बरें भोव बरें भोव बरें. मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेजता की स्वागत. समट आणि सावाला आमच्या जिणयेंत जायते फावटी आमकां थोडी सवालां उपजतात ती नितीक संबंध जाल्ली. आमी देवळा लागीं वशेतागी या आमी कलें खाण मेळ्ळें खावेतागी असलें सकट सवालां उपजतात आनी थोडे फावटी आमकां मती खांत येतात आनी ताका जाप दिवचें एक शास्त्र आसा. सेमिनारींत आमी शिकता आसतना आमकां थंयसर मॉरल थियोलॉजी म्हणून एक विशय आसा आनी तो विशय असलत सवालांक जवाबी सोदूंक आमकां कुमक करता. आज ह्या विशयाचेर आमी संवाद कार्यक्रम आसा करता आनी हाका जवाबी दिवंक आमच्या सवालांक आमचे संगी फादर लिओ लासरादो आसा. तो गांवान बरीमार फिरगजीचो इजई आनी पांगळा फिरगजींत सहायक विगार जावन ताणें वावर दिल्लो आनी उपरांत रोमांत उर्बानिया युनिव्हर्सिटींत मॉरल थियोलॉजी हातूंत ताणें दोतोर सनद आपणायल्या आनी प्रस्तुत जेप्पू सांजुजे सेमिनारींत प्राध्यापक आनी तशेंच सेमिनारचो मिनिस्टर जावन तो वावर करता. आज आमचे संगी तो आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फादर लिओ लासरादो हांकां हांव स्वागत मागता. देव बरें करूं फादर. समट आणि सावाला हाका संबंध जाल्लो तो आनी एक विशय आसा. आतां सिमिस्त्रींत निके पिल्ल्यांक पुरतात
थोड्या फोंडू काय करता म्हणा बांधतात कॉन्क्रीट घालणं ताज्या मागीर ग्रॅनायट घालून बरें सोबीत करून बांधतात आनी त्या मागीर एका फोंडांत आनी एका फोंडाक चड अंतर आसना गॅप आसना बांदिल्ल्या गाड्यांनी पुरो आतां एक मोर्न जाता आसतना त्या नव्या फोंडा लागीं वचचे जाल्यार हेर साबार फोंड आसतात आतां लोक एक 150-200 लोक आयलो जाल्यार तांकां खंय रावचें म्हूण समजना तांणी फोंडा वयरच रावचें पडटा तांणी पूण त्या निके पिल्ल्या आनी त्या मागीर फोंड बांदिल्ल्या घरच्यांची मनशां जर तर आसती जाल्यार थंय हेर मनशांनी येवन त्या फोंडाचेर रावता आसतना निजा की एक मस्त भोगता तांकां म्हळ्यार आमच्या आवय बापायचो फोंड भाव भयणीचो फोंड हाजेर हेरां येवन रावल्यात म्हणून हें कांय अशें जायनातले बरें कांय आडोवंक साध्यता आसा गी म्हणून म्हळ्यार येदोळ तो फोंड बरो मस्त बांदिल्यात कुशीन एकाडे पुरतात निके पितात आनी लोकांक रावचेंच पडटा दुसरो कांय उपाय ना ते कशें हाका पर्याय दिव येता गी म्हणून तुम्ही सवाल विचारता आसतना म्हाका युरोपांत आनी अमेरिकांत सिमेस्त्रेंत कशी मांडावळ आसा असो उडास आयलो म्हाका ओके थंयसर तांणी हे चिंता भयंकर केलें म्हळ्यार आठोवन कितें केलां म्हळ्यार फोंड लोकांक रावंक जावचे बरी जागो दवरून त्या फावो त्या मांडावळेन केला हाका प्रमुख कारण कित्याक म्हळ्यार एका रितीन आमचो स्वार्थी आसा आनी एका रितीन आमचे कडेन जागो ह्यांक उणो आसा आमी ह्या गांवांत जियेत आसतना आमकां सरकारांतावन अडचणी आसा आमकां जाय जाल्ले बरी जागो वापरूंक जायना सिमेस्त्रेक पूण आसल्या जाग्यान फावो त्या मांडावळीन केल्ले तर असले काले म्हणटात नापसंदेचे संदर्भ आमकां सुकयत आशिल्ले आतां कशें चिंतचें ह्या संदिग्ध परिस्थितींत कशें आमी हे आडावंक प्रयत्न करयेत पयल्या सुवातेर एक मोर्न जाता आसतना त्या दिसा चड गुमान त्या सरिल्ल्या व्यक्तीचेर कोण आदीं सरोन गेल्यांत ती त्या फोंडांत आसात या ना ते मुखार अवकाश म्हणल्यार आमी उलोवया ओके तो एक जागो देखून सांकेतीक तुमी सांगले बरी इमोशनल अटॅचमेंट म्हणटा आमी ते त्या घरच्यांक आसा आनी हेरांकी सदांच आसा हांगा एका आमच्या तसल्या मनशाक पडलो पूण त्या दिसा जर मरणाक आयिल्ल्या लोकांक त्या सरिल्ल्या व्यक्तीक पळोवंक ताका माती घालूंक फोंडाक देवोंक अवकाश करून दिता आसतना एक खंय पांय लागलो एक पांय दवरिचें पडलें या उतरून वचचें पडलें अशें गडितां मेळ्ळीं जाल्यार आमी कितें करीत म्हळ्यार दुसरो उपाव नासतना केल्यात आनी एकमान खर्चा खातीर ना कशें वडोल कुर्साच्या रितीन सांगलें पळय तशें म्हण आमी घेवयेत पूण हातून सगळ्यांची जबाबदारी आसा कित्याक मस्त कडेन सिमेस्त्रो इल्लो सोमा करतना वाट करया इल्लो जागो सोडून दिवया सगळ्यांक अवकाश करया म्हणटा आसतना मस्त जाण आयकनात ह्या लागून असलो समस्या येता पूण आमी क्रिस्तांवां सिंतिमेंतांत हांव इल्लेशें आनी इल्लेशें मुखार वचचें म्हूण बघता कित्याक म्हळ्यार खाली सिंतिमेंतांत एका मनशाक अकमान जालो तें सांगल्या पावना मेल्ले कोणी मनीस सिमेस्त्रेन परमनंट उरनात तो जागो मात्र तांकां पुरलोलो देखून सांकेत रितीन वय पूण आमकां सगळ्यांक तात्काली जागो पूण आमी सिमेस्त्र पळयत म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवां कुडी आत्म्या समेत आमकां जिवंतपण आसा म्हणल्यार आमी फाती येता देखून आमची कूड देवान रचलेली ताच्या सारक्याची सुरपायची आमकां केल्ली देखून ती मातयेक लायिल्लो जागो आनी आखरे निमान जागो तो देखून तें पळयतपण आमच्या कुडीक लागून न्ही बगार देवाची आमी रचना म्हणल्या उद्देशान येता देखून तातूंत आमी कशें जाय कितें जाय करूंक खेळोवंक आनी कांय करूंक अवकाश ना पूण असं जाल्यार मरणाच्या संदर्भांनी आमच्या गांवांत संख्यो इवड भायल्या गांवांत संख्यो मस्त उणो देखून 25-30 जाणां 50 जाणां देखून बरी मांडावळ करूंक जाता पूण असं जाल्यार संदर्भार कोणेय कितें रावोंक जें पडलें कांय करीचें पडलें चड आमच्या मनशांक अकमान केला म्हणून चिंतून हें करीचें म्हणना पूण फाल्यां सकाळीं आनी एका संदर्भांनी कोणाचें जावंक पुरो देखून इल्लेशें आमी सुदारचें पडटा पूण जाता तितले मापान तें अवॉयड केलें जाल्यार बरें आनी मुखारय लोकांनी चिंता आसतना फोंड बांदच्या विशयांत आनी हें करना सगळ्यांक जागो आसा गी थंयसर वाट आसा गी इल्लीशी सोडदोड करच्या विशयांत आमी चिंतेचें पडटा आनी ह्या अर्थान सांगचें जाल्यार एक कशें आडाव येता मनशाक थोडे फावटी आमकां निश्चेच पळोवंक मेळटात कोर्सो आसा आनी ताज्या मागीर अशें दवरचें थंय कोणेय फोंडाचें रावचें बरीत ना थंयली वेवस्था केली जाल्यार मस्त बरें जाय मस्त बरें जाता थोड्या फिरगेचें दळूच आसा आनी असल्या घुसपडाक थंयसर अवकाशच ना आनी इल्लेशा जाग्यांत मस्त फोंड तांतूं करूंक जाता हय जाता ओके जावन आतां तुमी सांगलें कितें म्हणटा जाल्यार आमच्या सतमंतांत ती आसा आनी आमचो भावार्थी आसा कारण म्हणटा जाल्यार आमकां
कुडी आत्म्या समेत जिवंत करतात निमाणे दिसा म्हणून जुदेव समाजंत आणि थंयसर जेजू आणि ताजे उपरांत आज पर्यंत पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांक सामान्य जावन पुरतात निके पितात पूण थोड्या गांवांनी जापान तसल्या आणि आमच्याच गांवांत थोड्यांनी तांचो विल्ल भरलो आसा काले म्हण जाल्यार म्हजी कूड निके पुंच नाका ताच्या बदलाक क्रिमेट करचें म्हणून फुलपायचें म्हणून आनी तसली एक रिवाज पवित्र सभेंत ती एक सोलोन आसा गी म्हणलें एक सवाल दुसरें जर तर कुडी क्रिमेट गेले म्हण चिंत्या ते जाल्यार आमचो हो भावार्थ कितें जाता म्हळ्यार कुडी आत्म्या समेत आमकां जिवंतपण कालें जाता तो व्हड खंयचे कुडी स्वामी जेजू या देव ते आमकां जीव करता गे म्हणून देवशास्त्रा प्रकार कुडी आत्म्या समेत जिवंतपण म्हणल्याक आमच्यो ह्यो संवसारी कुडी आमी कितें मरता आसतना आमकां आमच्या कुडी आशिल्ल्यो त्योच गरज आसात गी ना गी म्हणलें खंय स्पश्ट जावन दिवंक ना आतां जिवन आमकां कुडी समेत आत्म्या समेत करता आसतना आमकां खंयची कूड जाय म्हणलें सवाल चिंत्या एकलो मनीस तरणाटपणार मेलो आनी ताका निके पेलो ताची कूड जिवन जाता आसतना तर तरणाटी येता गी कोणी एकलो प्राय जावन दांत जोडून आंगार मिरयो पडून केस पुरो होगडावन हाडां आनी हातपाय बेंड जावन हे मनशाची सहज प्रक्रिया आनी अशें निके पिला आतां हो मनीस जिवन जाता आसतना देवा म्हाका खंयची कूड जाय आतां हांगा तो आतां एक कितें म्हणटात देवशास्त्र आनी बायोलॉजी मध्ये एक कशें कनेक्शन हाडचें म्हणलें सवाल येता देखून मनीस आज आशिल्लो 7 वर्सां उपरांत ताचे थंय एकच एक जीव कोश आयच्या दिसा आसलो 7 वर्सां उपरांत आसा कित्याक म्हळ्यार मनशाच्या कुडींत जीवकोश उपजोवचे आनी मरचे प्रक्रिया जावनूच आसता व्यक्ती हांवच पूण म्हजी कूड आज आशिल्ली फाल्यां ना ती मरता आनी परतून नवी येता अशें म्हणटा आसतना ल्हान तावन जल्मल्ल्या तावन मनश आवयच्या गर्भात तावन जल्मल्ल्या तावन फोंडाक येता म्हणसरी हांव फादर लियो एकच व्यक्ती पूण म्हजी कूड बदलूनच आयल्या आनी अखेरीक हांव मरता आसतना आशिल्ली त्या वेळाची कूड तर देवाक म्हाका कुडी आत्मे समेत जिवन करूंक म्हजी संवसारी रक्तमासाची हाडांची पिडा आशिल्ली पिडा नातली सोबीत आसली सोबाय नातली कूड गरज ना देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा इट इज अ ट्रान्सफॉर्म्ड बॉडी व्यक्ती हांवच पूण ह्या संवसारांतच म्हजें रूप म्हजी कूड बदलोनूच आसा देखून ट्रान्सफॉर्म्ड बॉडी रेजरेक्टेड बॉडी कशें जेजू पळय जिवन जाता आसतना तो पळोवंक जेजू बरीच दिसलो सकाळां ताची वळख मेळ्ळी थोड्यांक थोडेले कस जाले पूण तो कसो आसलो तसोच ताची वळख मेळ्ळी पूण हीज बॉडी वॉज रेजरेक्टेड बॉडी ट्रान्सफॉर्म्ड बॉडी आतां देवाक आमच्या कुडीची गरजच ना आमकां कुडी आत्म्या समेत आमकां शेप दिवंक आमकां आकार दिवंक परत आमच्या कुडीची गरज ना कित्याक म्हळ्यार एका कोशात हांव ह्या कांयच नातल्यांतले रचूंक शकतल्या देवाक फादर लियो तसो आत्मो खंयच्या कुडी रुपार आसाचे तो जाणा आनी ताका करूंक शकता देखून उलपायिल्ल्यांत प्रॅक्टिकली टेक्निकली देवाक कुडी आमची खंयची दिवची म्हणलें कन्फ्युजन ना देवाक फोंडांत आमकां पुरोवन आमी कुसोन हाडांक कुंभ जावन गेल्यार या उज्यांत तुजी कूड नाश जावन गेल्यार चिंत्या आतां उज्याच्या अवघडान कोणी एकलो मेलो ताच्या स्वखुशेन ताची कूड उलपल्ली न्ही आनी एकल्याची कोणाची कूड वळत गेली आनी खंय गेले खंय आसा म्हणून ताका पुरूंकूच ना देखून आमी चिंताप सेमिस्त्रेंत आमी पुरिल्ल्या मनशाक आसा तशें देव उठयतलो आनी ती कूड म्हळ्यार आमकां कन्फ्युजन जातलें कित्याक म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक सोबीत आसूंक जाय घटमूट आसूंक जाय ते तरणाटपणाची आमची कूड ना आतां आमी मरता आसतना देखून गॉड वील ट्रान्सफॉर्म अस इंटू अ रेजरेक्टेड बॉडी ट्रान्सेंडेंटल बॉडी म्हणून इंग्लिशान सांगचें तर परिवर्तन जाल्ली कूड देखून देवाक आमच्या कुडीची गरजच ना देखून आमी मेडिकल रिसर्चाक दिली जाल्यार आमकां आमचें म्हणलें व्यक्तित्व आमच्या आत्म्या सवय रुपीत करची सकत देवाक आसा देखून आमी कोणी खंत करची नाका पूण एक गजाल आजकाल आमकां दिसून येवची काले म्हळ्यार म्हाका पुरचें नाका म्हाका उलपावचें तें खंयच्या उद्देशान मनीस करता ताचेर हुंदोन आमी इल्लेशें काले म्हणटा आतां नियाळ करचें पडटा थोडी
एनवायरमेंटल पोल्युशन म्हणटात आनी थोडी हेर कारणां लागून म्हणटात असले खोटे उद्देश या स्वार्थाचे उद्देश दिवन कोणी करता जाल्यार ते कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां रचलेल्या देवान आमकां केल्ल्या आमी ताका करशिल्लो असो अकमान म्हणले बरी जाता देखून आमचो संप्रदाय आसा आमच्या सोम्याक निके पिल्लो ताका मातयेंत पणान पुरल्लो आनी आमचो जुदेव संप्रदाय आमकां तेन्ना सांगता देखून संप्रदाया प्रकार आमच्या भावार्थाच्या साली प्रकार चड आनी चड आमी वेचें बरें आनी खंयच्याय दुसऱ्या संगतीच्या तत्वांच्या तत्वशास्त्राच्या या प्रकृतीच्या नियमाक लागून वसाताक म्हाका तशें बरें अशें बरें म्हणचें चुकीचें या गरजे भायलें म्हणून म्हाका बघता देखून जाता तितल्या जाणांनी खंयचे आमचो संप्रदाय आसा ताच्या प्रकार गेल्यार बरें पूण जिवंतपणाक कुडीच्या जिवंतपणाक देवाक आमची कूड गरज ना ओके 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 आनी एक सवाल केलो म्हळ्यार एका बऱ्या उद्देशा खातीर मनीस आपली कूड मेडिकल पर्पज हाका दान करता म्हूण चिंतया तो तांचें काम आनी परत जाल्या उपरांत म्हळ्यार स्टुडंट्सांनी शिकून जाल्या उपरांत आनी ताज्या मागीर ते कालें करतात म्हूण गुत्तूर आमकां ती कूड खंय वता म्हणून तस जाल्यार संदर्भाचेर खंयचें सूक्त म्हणून तुमकां बघता म्हळ्यार एकल्यान आपली कूड आनी हेरांक उपयोगा पडच्या खातीर दान जावन दिवची शिकचे खातीर या ताका एक बरें एक निकेप म्हण सांगल्यार एक मोर्नो ताजें बऱ्या रितीन करचें बरें खंयचें बरें म्हणून तुमकां बघता कोणेय एक आपणाची कूड या कुडीचे विश्वे शिकपा खातीर दान दिवचें एक उत्तम काले करणी म्हणून पवित्र सभा आनी कितें बायोएथिक्स मॉरल थियोलॉजी नैतिकशास्त्र आमकां सांगता पूण कसले एक्सपेरिमेंट कसले प्रयोग मनशा जीव राखच्या खातीर पिडा आशिल्ली सोदून काडच्या खातीर आनी मनशा जिवा वाचोवंक सोदच्या खातीर असल्या उद्देशान जर दिली तर भोव उत्तम करणी म्हणून पवित्र सभाय मानून घेता आतां सवाल मागीर मागीर कितें जाता मनशाची कूड देखून कोण मनीस आपणाची कूड असल्या मेडिकल रिसर्चाक प्रयोगा खातीर दिता ताणें आपल्या जिवंत आसतना विल्लार या बरपी निशी ताणें दिवंक जाय क्रिस्तांव जालें हर एकल्यान पळय जाय एखाद्या वेळा तुमकां म्हज्या कुडीची आनीक गरज ना त्या वेळार म्हजी आशा जावन आसा तुमी फावो त्या रितीन म्हज्या भावार्था प्रमाणे संप्रदाया प्रमाणे म्हाका असल्या जाग्यार हें कालें सेमिस्त्रेंत ह्या खंय म्हाका पुरोवचें म्हणून देखून आनी कोण असले दस्तावेज बरोवन ते दिता तो तांचो कायदो त्या मनशाचे कितें इच्छा आशा आसा ती संपूर्ण करची देखून कोणेय करना जो म्हणून आमी सांगना आपणाची कूड दिव्येत बरी करणी क्रिस्तान आपलो जीव आमच्या खातीर संपूर्ण त्याग केलो आमी आमची मेल्ली कूड या उपकारा पडनातली देवाकी उपकारा पडनातली कूड आमी मनशापणाच्या देवाच्या रचण्याच्या बऱ्यापणा खातीर दिवच्या उद्देशान दिली तर फाल्यां गरज ना जाल्यार ती डस्टबिनान गी आनी खंय मनजातीन गी आनी खंय कोयरांत उडोवची न्ही देवाची रचना तो व्यक्ती ती कूड देखून फावो त्या रितीन ताका सेमिस्त्रेंत मागण्यार बरें कालें निकेपूंची मांडावळ करी जे म्हणून उतरांनी बरपीनी दिल्यार भोव बरें बरें ओके आमी आनी इल्लेशे विंगड थोडे सांगते आसात ते काय म्हण सांगल्यार आतां इस्कालांत न्हू भुरगीं खंय पिकनिकाक वेतात इस्कालांत सक्कड धर्माची भुरगीं असतात आता वेता आसतना तांचे शिक्षकां अशें प्लान करतात म्हळ्यार सक्कड भुरग्यांक की तांच्या धर्माचे पवित्र जागे पळोवंक मेळ्ळ्यार बरें म्हणून देखून वेता आसतना काय करतात म्हळ्यार देवळां वेतात पयलें आनी त्या मागीर इगर्जी येतात काय मसिदी येतात या गुरुद्वारा येतात जमप्रो आतां सामान्य जावन काय जाता म्हणून जाल्यार इगर्जी गेली जाल्यार आयली सगळ्यांक ते मागणें करतात एक पाद्र आसता नातले आनी कोणी आसता सगळीं भुरगीं मागणें करतात आनी ताच्या मागीर क्रिस्तांव भुरगीं खाणी घालतना हेरांय घालतात आनी रावून मागणें करतात आनी ताच्या उपरांत ती भुरगीं आनी टिचरां दोनी ताच्या मागीर ती खंय एका टेंपला देवळा गेली म्हूण चिंत्या सामान्य जावन हिंदुवांची भुरगीं आनी टिचरां थंयसर मागणें करतात आनी त्या मागीर तांचे काणी पर घालतात आनी तस जाल्यार संदर्भाचेर
जर तर आमची क्रिस्तांव मनशां गेल्ली भुरगीं आनी टिचरांक कांय करनासतना उगत रावती जाल्यार तुमच्या जाग्यार काय वेळार आमी थंयसर अशें केलां आतां आमच्या लाग गेल्या खातीर तुमी कितें करनात म्हणलें एक चिंता बसता आनी ते देखून दाक्षिणा लागून खुद्दू मनांत भितर खुशेन न्ही जाल्यार आमची गेल्ली मनशां टिचरां आनी त्या भुरगीं तशेंच मेळटात आनी मागणी करतात हे सारकें जाता की हे करेक्ट की म्हळ्यार समान म्हणलें एक सवाल या सवालान फादर दोन रितीचे काय म्हणतात आर्ग्युमेंट या वाद आम्ही म्हणजेत एक लहान भुरग्यांच्या हंतार आणि एक टिचरांच्या वडांच्या हंतार टिचरां म्हणून न्ही चिंत्या हांव या हेर कोणी बदी प्रकाशा पावल्लो व्यक्ती असल्या संदर्भान आयल्यार आमी कितें करयेत म्हणल्या विशयान भुरग्यांच्या मटाक आमकां तांकां व्हडली समजणी ना देखून कोणें कांय चुकून कांय केलें तर तांचेर गुन्यांव मांडूंक जायना समजणी नासतना तांणी केलें या करतात म्हूण सांगेत जर हांव चिंता हे संदर्भ तुमी दिल्ले दाखलो आमच्या क्रिस्तांव इस्कालांत हांव असली मांडावळ जाली तर जावचे संदर्भ आसा हय गी देखून असल्या संदर्भांनी कितें करयेत म्हणल्या विशयांत इल्लोसो मांडावळ पिकनीक मांडावळ करता आसतना टिचरांनी हेरांनी चिंतेचें पडटा एक भुरग्यांक पयलेंच सक्टांक ह्या विशयांत तयारी करचें कित्याक म्हळ्यार आमी असल्या जाग्याक वेता तुमकां कोणी मागणी करूंक कित्याक म्हळ्यार आमी आसो आतां आयचो संवसार असो जाला की खंयचेय कितेंय ल्हान आसलें व्हड करून बदलाम घालून सूख मांडून आमकां घुसपट गोंदळी करयेत देखून धर्म म्हणलो तो हर एकल्याचे पर्सनल आनी वैयक्तीक कितें आचरणाक सोडुलें आमचे क्रिस्तांव समर्थच आमकां पयल्या सुवातेर वातिकान दुसरी महासभान ताचे शिकोवन धर्मा विशयांत आनी देवाचेर विश्वास दवरच्या विशयांत हेर धर्मा विशयांत सांगता आसतना आमकां स्पश्ट रितीन सांगता देखून टिचरांनी कितें करया म्हळ्यार सकट भुरग्यांक आमी अशें येता आमचो उद्देश मागणी करूंक येसो न्ही खंयच्याय देवाक आनी हें करूंक पुजा करूंक काणी घालूंक येसो उद्देश न्ही आमी हेचे जागे पळोवंक मनोरंजना खातीर हें स्पश्ट करूंक जाय कोण एकलो वैयक्तीक रितीन हांगासर मागणी करता थंय करता ते ताका सोडलें पूण क्रिस्तांवच्या भुरग्यांक येता आसतना आमी कितें करयेत हांवें म्हणचे असल्या संदर्भांनी टिचरांनी भुरग्यांक विंगड आपोवन सांगूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवां आमी एका निजात देवते पतयेनी आशिल्ली आमकां हेर मनशां मोगाची ती भाव आनी भयणी पूण तांणी केल्ले बरी आमी करीचे म्हणून ना आमी करूंक नजो कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचो भावार्थ शिकयता देखून कोणेय भितर वचयेत पळयवे जागो कित्याक म्हळ्यार सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन पयल्या पतान ते उरल्या सवालांक सरी जावन हांव अवकाश मेळ्ळ्यार सांगता कितें म्हणटा म्हळ्यार सांत पावल आमकां एका निजा देवा भायर दुसरो देवूच ना ओके देखून हेर कितेंय आसा ती देवाची रचना आमकां एका देवळांत रावन गी या पडलेंत रावन गी या गुड्या वयर गी या चंद्रलोकान गी आमकां खंय आसा जाल्यार आमचे दोळे दांबून आमी निजा देवा कडेन मागयेत आमकां जागो इम्पॉर्टंट न्ही कित्याक म्हळ्यार आमच्या मोतींत आनी काळजांत कोणा थंय भावार्थ आसा देखून गेल्ल्यांत कांय ना पूण आमी इतलेंच सांगचें कित्याक म्हळ्यार कसलीय काणीक कसलेय मागणे कसलेय बायली करणी धार्मीक धर्माक संबंध जाल्ली ती फावो एका निजा देवाक मात्र देखून भुरगीं चुकोवन करतात जाल्यार आमी तांकां व्हडलें करचें ना पूण दुसरे वाद म्हणल्यार हांवें वडांचो खंयचोय एकलो बुद्धी प्रकाशा पावलो मनीस कितें करिना तूं आमच्याक आयलोय तुवें करूंक नाय म्हणलो अपवाद मांडटा तर ताचे कडेन बसून आमी उलयचें पडटा सायबा तुका हांव गौरव दिता तुजो धर्म तुका बरो तें म्हूण मानता पूण हांव तुका इन्सल्ट करिना पूण म्हज्या भावार्था प्रकार तुका हांव म्हजो भावार्थ कर म्हूण सांगना तुज्या कुशा प्रकार केलाय हांव मानता बरी गजाल पूण म्हज्या धर्मा प्रकार म्हज्या खोशेरता प्रकार असलें करता हांव जाल्यार तुज्या जाग्याक येता तुज्या संगाता रावता पळयता पूण म्हाका म्हज्या खोशेरतांत कोण खरो देव आपले तुज्या देवळाक आयल्यार हांव मागोवंक शकता पूण निजा देवा कडेन देखून
वडिलांच्या जाग्यार रावन आमी पळयलें तर आमी असल्यो खंयच्योय संगती करच्यो आमचो उणो बावट दाखयता वय पळय गे जावं खाणी घालची या दाक्षिणे पडोवंक गेलेचे आनी ते आमकां कांय म्हणटीत म्हण चिंतचे हे म्हज्या लायका ल्हानशें चिंतप ल्हानशें चिंतप दाक्षिणे लागून आनी कांय म्हणटीत कांय करतीत म्हण चिंतून सांगचे आमी व्हडान जावन असल्या मनशा कडेन आमी पातयेल्ल्या आमी भावट दवरल्या संगती विशयांत धैर्यान मोगान उलोवंक सकाळचें देखून ब्लायंड इमिटेशन म्हणटा हांव पळय इट इज नॉट ट्रू लव ब्लायंड कोणीय करता आनी दाक्षिणे पडोवन करचें जायत्यो संगती आमी करयत हर एकले आमच्या भाव भयणी मोग करूंक आमकां कायदो आसा देखून मोग करचो पूण तांणी केल्ले बरी कर न्ही पूण आमच्या धर्मान आमकां कितें सांगलां सेवा कर गे तें कर तें आमी कितलेंय करयत पूण तांचे धर्मा रीत तांची मागण्या रीत आमी पाळिल्ले वरवीं तांकां गौरव दिता तांकां मान दिता तांकां दुखयना म्हणचें तें एक कालें फॉल्स आर्ग्युमेंट म्हज्या लायका तुज्या कन्विक्शना प्रकार कितें मागता तुवें करीचें भुरग्यांच्या मट्टाक आमी तांकां इल्लेशें तयाराय करीचें पडटा तें म्हळ्यार तुमी गेल्यार तुमी वसा पळया बरें कर न्ही म्हणून तांकां विंगड तयार केल्यार बरें म्हणून म्हाका लागता ओके 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 आतां थोडे फावटी काल जाता म्हणून सांगल्यार देवळाक वेता आसतना थंयसर सामान्य जावन एकालें हरवण आनी तातूंत एक दिवो पेटोवन आसता आनी आमकां अशें तेणें पळोवन आनी दिसता कारण म्हणटा उज्याक अशें करचें ना न्ही सो आमचे लोक गेल्ली तशेंच करतात वचोन ते खंयच्या अर्थान करतात हें दाक्षिणे पडोवन करतात की कालें गोत्तू दुसरें कालें म्हणटा जाल्यार थंय गेल्ल्या कडेन एक प्रसाद दिवचें आसा तांणी काण गेलें भक्तीन काण ती स्विकार करतात आमचो लोक गेलो दिलें काण गेलें आनी केलें तें खंयच्या अर्थान म्हूण सांगूंक जायना कितें करी येता गी म्हूण अशें जाल्यार सांगते न्ही थोडे फावटी कालें करतात म्हूण सांगल्यार देवळा वचून वाटेर फाटी येता आसतना खंय शेजारची मेळ्ळी म्हूण चिंत्या इरेगोन तें प्रसाद म्हणून आमच्या मनशांनी दिलें ह्या शेजारच्यान घरा दिलें आज थंय देवळांत फेस्त जाल्लें प्रसाद हाडला तुमकां अशें म्हणून हें असल्या संदर्भाचेर जावं पुरो दिव्याचेर हात दवरचो या प्रसादा दिल्लें तें खंयच्या रितीर काण घेवता कालें करी येता गे म्हणून आमच्या लोकांक हाका धकलो म्हणले बरी सादारणशी अशेंच गजाल सांग पावल कोरिंदकारांक बरोवन अध्याय 8 वाक्य 1 ते 13 थंयसर आसा गजाल इतलीच बंब्यांक समर्पिल्लें मांस या जेवण या कितेंय खवेत गी म्हणलो एक वाद उठलो सांग पावल कोरिंदकारांक बरोवन म्हणटा तुमच्या मदें थोडे बुदवंत आसा खऱ्या अर्थान ओके आनी तुमी जाणात कित्याक म्हळ्यार देव एकलो मात्र उरलें कितेंय आसा जाल्यार देवाची रचना खाण जावंक पुरो इमाज जावंक पुरो तें जावंक पुरो तें सकडी वस्तू देखून कितेंय खाण केलें तरी तें देवळांत आसलें जावंक पुरो भायर वाऱ्याक आसलें जावंक पुरो तातूंत तूं पवित्री जायनाय अपवित्री जायनाय तें तुका खाण मात पूण तो म्हणटा इतल्यार रावल्यार पावना तुमी कित्याक म्हळ्यार पोर तुमच्या मदले थोडे बंब्या पुजा करन ताकाच देव म्हणून सांगिल्ले आनी फात्यल्ले आसा तांच्या मुखार तुमी अशें करचें जाल्यार ते चिंतले केलें म्हळ्यार हेय सोमा तेय सोमा म्हण चिंतले ओके देखून तुमी खाता आसतना जेवता आसतना कितें चिंतूंक जाय तुमकां पळयल्लो आनेकलो तुजो अस्कत भावार्थांत अस्कत तो चिंतीत जाल्यार हेय बरें हेय सारकें म्हण चिंतीत जाल्यार तें चूक जाता देखून तुवें न्हीद जावन करी येत जाल्लें थोडे बेटी करूंक नजो तुवें कित्याक म्हळ्यार तुज्या आनी एका भावा पासून देखून सांग पावल म्हणटा जर हांवें मांस केल्ले वरवीं म्हज्या भावाचो भावाट दंडाळटा तर हांव मांस खावचें सोडटा तो म्हणटा आतां आमी जिवनचो परिसर असो आसा वय आमकां हेने तेने वाट चुकोवची घुस्पडावची एका निजा देवतान पयस व्हरचे संदर्भ इतले आसात तशें म्हणटा आसतना विशेष करून मुखेल्यांनी धार्मीक जावंक पुरो सामाजीक जावंक पुरो या राजकीय मुखेलीन जर क्रिस्तांव फुडारी आसात असल्यांनी कित्याक म्हळ्यार आजकाल मिडिया आसा तें आसा असल्या जाग्याक येता आसतना जागृत आसचें पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी केल्लें कितेंय साद्या अस्कत मनशांक एक स्कांदालाचें जावंक पुरो वावट चुकोवचें जावंक पुरो पूण न्हीद जावन आमी कितें तें प्रसादा काणयल्ले वरवीं आमकां तांच्या देवाचो गी या वायटाचे आमकां परिणाम पडटा गी आमी तांणी केल्लें फात्यल्लें बरें जाता की जायना आमकां हें काण जर तुजो शेजारी तुजो मोगासो तुका कांय खावंक दिलें काण म्हणून तुवें खावी येत
कांय समस्या ना ओके पूण तें तुवें केल्ले वरवीं जर तुज्या भुरग्यांक कुटुंबांतल्यांक हेर कोणाय की तूं तासो वांटो म्हणलो दुबाव येत या तूं त्या देवाचेर फाती येताय म्हणलो दुबाव येत हांकारान बरोवन हांव खालेंय करता हांवें म्हाका विचारचें कोण म्हजो भावार्थ म्हजो म्हणून कोणें सांगता तर शाम पावलोन दिल्लो दाखलो बारीक कित्याक म्हळ्यार आमकां एकल्या क्रिस्तांवांक आमी कितें सारकें आसा तें करूंक मात न्ही पूण सारकें करता आसतना आनी एकल्याक स्कांदल दिनाटले बरी करची जबाबदारी आसा ओके देखून हांवें म्हणचे इतलेंच जर तुमच्या वळखीच्या मदें कांय कितें जालें खंयच्या देवळांत खंय तावनी आयल्यार देवान रचलेलें काण तें आमी कवियेत तातूंत कांय आमकां बादाक ना पूण सवाल हर एकल्यान जागृतायेन जगोआसाने पळोवंक जाल्यार स्कांदल जाता गी म्हणलें जर स्कांदल जाता तर देवा मुखार तूं जबाबदार जाता तुज्या भावाक भावार्थान दंडोळोवंक आनी पडोवंक देखून हे सवाल आमी विचारूंक जाय देखून हांव कितेंय करता म्हणलें म्हणलो वाद पळय तो इल्लो अस्कत या सारको म्हणून बघना देखून आमी जावंक जाय विशेश करून धार्मीक फुडाऱ्यांक असले सवाल येता आमकां इन्विटेशन येता त्या संदर्भात स्पश्ट करून सांगाचें म्हळ्यार हांव तुज्या संभ्रमाक येता प्रोग्रामा येता पूण सामाजीक कितें आसा फेस्ता लागून या तुज्या टेंपलाक लागून तुज्या आचरणाक लागून कितें आसा तातूंत हांव भाग घेता पूण धार्मीक कितें स्पेसिफीक म्हणून आसा पळय ताका तुमकांय आमी आपोवणें दिना तुमच्या कुशेन पूण हांव तातूंत भाग घेना कित्याक म्हळ्यार तुमकां इन्सल्ट करूंक म्हणनी पूण म्हज्याच थोड्या कारणां लागून धार्मीक भायले धर्मा भायले कितेंय सामाजीक आचरण आसा आमी तें खंडीत करया कित्याक आमी सगळीं भाव आनी भयणी देवान रचलेली मोगाच्यानो आज आमी हे कार्यक्रम हांगासर राबयता आनी ह्या कार्यक्रमाचो मुखलो भाग येवच्या आयतारा आमी मुंदारून व्हरतले तोवळ पर्यंत राखून रावात तुमकां समर्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमाचेर कसलीं सवालां विचारूंक आसा जाल्यार ह्या हाका समान जावन कसले दुबाव आसात जाल्यार तुमी ते दयेकरून विचार येता वॉट्सॅप नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल आसा onilds@gmail.com परत एपटी मेळटा पर्यंत तुमकां समय दिसता की देव बरें करूं समट आनी सावाला समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा
संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.